रस्त्यार वाडट्या गोरवांचो आंकडो जनतेक रस्त्यार येरादारी करपाक सतयतात। ह्या बाबतीत सरकारी पावण्यार गंभीर दखल घेवपाची गरज आसा। ह्या गोरवांक सरकारान सांबाळपाक आर्थीक मदत दिवपाक जाय म्हण गोप्रेमी हनुमंत परब उलयला। आर्डिक्स कुवा खातीर सत्तरीच्यान निलेश परवार। मिनिस्टराकडे जाल्यार सीएमाकडे जाल्यार इवन डायरेक्टरांकडे सो तांच्यांनी अजून हेजेर गांभीर्यान विचार करूंक ना आनी रस्त्यार लोकांक फेस करचे पडटा ह्यो अडचणी, एक्सिडंट जाता आनी हे जर रस्त्या वयली गोरवां जर भायर येतली एका जाग्यार जाल्यार तांकां व्यवस्थीत संगोपना खातीर सरकारान कितें तरी एक स्कीम करून हेतूर आमकां सहकार्य करचें पडटलें। तेन्नाच ह्यो गोश्टी मार्गी लागतल्यो आनी लोकांक ज्यो समस्या जाता त्यो दूर जातल्यो। त्या भायर रस्त्या वयले चोरून हे काही खाटीक आसा ते व्हरून इल्लिगल स्लॉटरू करतात अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमच्या लक्षांत आयले। इमिजिएटली आमी थंय धांवतात, गोरक्षकूय हे करतात, पोलिसांक फोन करतात आनी काही जाणांक आमी अशे धरलेले आसा आनी त्यो हांगा हाडलेल्यो आसा आमी रस्त्या वयल्यान सुद्दां। पूण तेंचे परत पालन पोशणा खातीर एटलिस्ट कितें तरी खर्च चाऱ्या पाण्या खातीर दिवप हें गरजेचें आसा। कारण आमी तांकां हांगा हाडले म्हणून ती किडनॅप जाली, रस्त्यार आसता तेन्ना भायर आसता तेन्ना आपणाक पोटभर ती खातात, खंय तरी येवन विश्रांती घेतात। आज तेंची जी जागा आसा ती पूर्ण चरपाची थंय एनक्रोच जाल्ली आसा, मायनींग केल्लें आसा, कोणी तरी वसाहत उबारल्या, कोणी थंय बागायती केल्या। सो गोरवांक बसपाक जागो आयज उरोवंक ना गोंयभर, म्हणून तांकां आनीक उपाय ना म्हणून ती रस्त्यार बसता। हेका सुद्दां तांकां रस्त्यार एक प्रकारचो हीट मेळटा बॉडी खातीर म्हणून बसता। पावस पडलो जाल्यार खंयचीच गोरू रस्त्यार नासता, पावस गेल्या उपरांत ती येवन बसतात। हो सगळो आमी अभ्यास केल्लो आसा आनी आमची इच्छा आसा आमी ताका ह्या स्किमीन घेवंक सोदता। पूण सरकारा कडल्यान जी स्कीम आमकां मान्यता दिल्या उपरांत ह्यो गोश्टी जातल्यो त्यो अजून जावंक ना म्हणून आमी वेट करतात। आनी दुख्खदायक एक्चुअली सरकारान ह्यो गोश्टी सगळ्यो करूंक जाय, कारण घटनेन हांकां सरकारान तशें आसा की गोरक्षण पूण दुर्दैव मुख्यमंत्र्यांचें वक्तव्य की विधानसभेन सांगलें की आमी गोमांस कमी पडोवंक दिवचे ना। ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता जाहीर आपले गो संवर्धन केंद्र म्हणून आनी गोवंश रक्षा अभियान। कारण मुख्यमंत्र्यांनी गोरक्षणा खातीर कितें केलें हें बी सांगप गरजेचें आसा। आज तेंच्यांनी फक्त कामधेनू योजनेंत ते जर्सी गायीक तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिल्लें आसा, देशी गायीक अजून दिवंक ना। जे शेतकरी किंवा आमचे जे स्वयंसेवी संस्था फुडें येतात तांकां तेंच्यांनी ताबडतोब सहकार्य करप अशी आमची मागणी आसा। हांगासर रस्त्यार आहा ती आमकां भरपूर त्रास करता आनी गव्हर्मेंट हांकां इतको कायदो काडटा सगळो आनी सायडीक तांकां काडपाची करता, पूण पंचायतीन तांकां एक हें दिवपाचें कोण वाडो दिवपाचें पूण ते कांयच करिना। आनी ठाणे पंचायतीन हांगासर अशें आसा की इतली गोरवां आसा की रातचे सगळे गाडी चलोवपाक त्रास जाता सगळे आनी एक्सिडंट जाता। फाटीनाच एक हांगासर एक्सिडंट जालो आनी हांगासरले पंच आसा आनी हें करता ते कटपट करता, पूण गांवांतले लोक आसात तेच रातचे आपली गोरवां सगळे भिजून सोडून घालता रस्त्याचेर।